नमस्कार. यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाईड आज आम्ही दुबईन तसाची दुबईन तसताना दुबईकी येवन आमगेल्या जन म्हळ्यार आमगेल्या समाजाच्या जनान केल्लें एक अचिवमेंट तुमकां सांगता जाल्यार मागीर ताजे निमित्त तुमी एक प्रेरण घेवता जाल्यार हे कार्यक्रमांत आज आमी तसाची डॉक्टर सीमा कामत तांणी आयुर्वेदिक डॉक्टर आनी सगळे UAE अंतू एकलीची GSB आयुर्वेदिक डॉक्टर म्हणून आमकां मस्त हेम्मे जाता. आनी आयुर्वेदिक एसोसिएशन UAEचे प्रेसिडेंट जावन तांणी आसाचे म्हळ्यार ताज्या व्हड खुशी आमकां विंगड ह्या एपिसोडांत ना. कसा लायक म्हळ्यार त्या इजी न्ही. UAE म्हणटाना तुमकां गोत आसा मस्त नाक आमी खंयचेय मंगळुरा उडीप त्या भागांत आसल्यार एकाडे एक इतलोडे एम्पर नातल्यार इतलोडे एक साम्राज्य म्हणत तांतू एक GSB लोक तांणी येवन हांगा एक अध्यक्ष स्थान घेवचें म्हळ्यार त्या मस्त एक हॉड टास्क. त्या टास्कांत सक्सेसफूल जावन आमगेलेची डॉक्टर सीमा कामत जल्लेची म्हळ्यार ते आमकां मस्त खोशी. तांणी मूलतः शिवमोग्गाच्या तांगेले निमगुव्या ॲज ए आयुर्वेदिक प्रॅक्टिशनर तांकां कशें जाल्ल्या हांगा येताना मागीर तांगेल्या अचिवमेंटाची मागशी खंयचे रितीन तांगेल्या फॅमिलीचे सपोर्ट मागीर हांगेल्या हांगाच्या जनाल सपोर्ट कशें आसा म्हणून. नमस्कार. नमस्ते. सो आयुर्वेदिक म्हणटाना खंडीत आमगे सनातन धर्मात आमगेले आमी केन्नाय विसरचे ना. म्हळ्यार त्या आमी खंयची कितलेकीची शतमानाची फुडली लागून आमी 5000 years back history आसा. सो तुमकां आयुर्वेदीक तुमी शिकून जातरी तुमकां केन्ना एक ड्रीम आशिल्ली की हांव गल्फ कंट्री वचून कसं आपुणी करचें जाता म्हणून. म्हळ्यार शिवमोगांत ना कर्नाटकाक कंपेर करतना हांगा आयुर्वेदीक कितली जन ಒಪ್ಪता आशिल्ले त्या टायमार. तेन्ना हांव सदां हांगा येवन बारूसतलें. हांव आयलतना तितलें आयुर्वेदिकाक हांगा लायक स्कोप ना आशिल्लें. आतां जनाक अवेरनेस आयला. आतां लायक हें आसा मागेले 2 मेडिकल सेंटर्स हांगा एक बार्दोबाय आनी बार्शांतू लायक जन येताची इवन अब्रोड UK US तुकून पुरो तांकां फुडें इंडिया वता आशिल्ली. आतां तांणी कन करताची म्हळ्यार हांगा लायक असं म्हणटाना हांगा येताची लायक आतां टू बी फ्रँक हांगा लायक आसा. म्हळ्यार हांगा जन नमगुच्या सूर केला हांगा नम जन मस्त बिलीव करताचे. जाल्यार हांगा म्हळ्यार केरळा तांगेले एक स्ट्रॉंग होल्ड आसता. तशें आसतना तुमी हांगा येवन त्या GSB लोक जावन जनाक ॲज अ लेडी जावन कितले चॅलेंजीस आशिल्ले. मस्त चॅलेंजींग कले म्हळ्यार आयुर्वेदा म्हळ्यार हांगा येवचें केरळा म्हणून तांतू आयुर्वेद हांगा कर्नाटकाचे हांव दोगोलक डॉक्टर अशें तांतू हांव GSB जावन आतां प्रेसिडेंट जाल्ल्या म्हळ्यार एक प्राऊड फिलींग कले म्हळ्यार हांगा अशें पुरो लोक मलयाळीची. हांव एकली आमचे गेल जावन तांगेलांतू ते प्रेसिडेंटशीप घेतला म्हळ्यार एक म्हाका खुशी जाता. त्या जर्नी येवका म्हणजे जाल्यार त्या लेवला येवका म्हणजे जाल्यार तुमगेली कशी आशिल्ली जर्नी कशी आशिल्ली. पुरा अंतू एक लेवल सडनली आमी येवचे जायना. सुमार अप्स एंड डावन्स येवन आसता. हांव फस्ट म्हगे डिग्री जाले हॉलिडे चल्ले हांगा आयली. तेन्ना तितलें स्कोप ना आशिल्लें. कडेर चेडू जातरी हांव ओपास इंडिया वचून मणिपाला रब्बून मागीर पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोरून आनी D.Pharma ते पुरो अदर डिग्रीज घेवन कडे हांगा येवन हांव प्रॅक्टीस स्टार्ट केली. प्रॅक्टीस स्टार्ट करतरी कडेर मागेलें क्लिनीक स्टार्ट केलें. एक केल्लें अनेक केलें. आतां अनेक करचेंतू दत्ता आसा सो फार आनी ಸ್ವಲ್ಪ दिवसांत अनेक क्लिनीक ओपन जातलें मेडिकल सेंटर. आतां आयुर्वेदीक म्हणटाना त्या इंडियान आसल्यार खंय आसल्यार तुमकां कॉम्पिटिशन आसता. म्हळ्यार विंगडींग जन नमगुचे ना बिलीव करचे तांतू आसतना एक गल्फ कंट्री म्हणटाना हांगा कॉम्पिटिशन आशिल्ली की तेंची खंडपटी कोणे पेशंट आयिल्ले वरे फस्ट निमगुचे मलयाळी आणो म्हळ्यार तूं मलयाळी वे म्हळ्यार हांगा कशें आशिल्लें म्हळ्यार फुडें आयुर्वेदा म्हळ्यार मलयाळी तांगेलें म्हळ्यार डॉक्टर म्हळ्यार तांणी मात्र डॉक्टर अशें आनी दुसरें कोणें ना म्हण तांगेल हांतू आमी एक नांव घेवका एक हें करका म्हळ्यार मस्त कश्ट तें हार्ड वर्क आनी घरचे फॅमिली सपोर्ट तद निमित्त. सो मस्त आतां इंडियान बसून तांकां सप्पन आसता त्या कंट्री गेल्यार दुबय गेल्यार दुड्ड कोर येता जाल्यार आयुर्वेदीक शिकला जात म्हणून त्या जात की खंडीत जाता. पूड कश्ट आशिल्ले एक एग्जाम हांगाचे एक एग्जाम घेवका ते मस्त पूड कश्ट आशिल्ले. आतां तूं इंडिया तुकून घेवेत एग्जाम हांगा प्रॅक्टीस करता जाल्यार तुगेल BA MS जावं MD कसं करो हांगाचे एक लोकल एग्जाम आसता ते तूं प्रॅक्टीस तूं पास जावका. आतां तूं इंडिया तुकून पास जावन येवन हांगा प्रॅक्टीस करायत.
ओके स्कोप असं स्कोप लायक अस कोणे येद्दलरी हांव खंडीत हें करता अस हांगा जन म्हळ्यार हांगा इवन हे मल्टीनॅशनल अशी पुरा कंट्रीज आसात हांगा तांकां पुरा लोकांक एक आयुर्वेदा म्हणच्यात अवेरनेस आयला तांतू हे कोरोना दत्तरी जनाक एक म्हणून नॅचरल वे आयुर्वेदा तांतू मस्त एक इंट्रस्ट आयला. ओके सो आनीक तुमी मूलतः शिवमोग्गाचे मळ्ळेची घरांतू तुमकां एक एनकरेज बसता एक हें दिल्लें निमित्त सपोर्ट दिल्लें निमित्त तुमकां बस हांगा येवच्याक ना हांगा येवच्यो करूंक सुलभ जालें कशी फॅमिली कशी आशिल्ली मागेल हांव भास्कर कामत म्हणून आतांचे शिवमोगा GSB प्रेसिडेंट तो आमगे घरान तो पुर्तुकून GSB कोंकणी हें पूण सांतून आमी हांतू वड्डिले अशी हांगा मस्त सपोर्ट आसा म्हाका. सो हांगा व्हडली जावन येता तुमी हांगा येयलेची तुमकां हांगा येताना मिगेल कॅरियर एंड जाल्ले आनी ते कसो करचें म्हण दिशिल्लें की ना दिशिल्लें फस्ट 2-3 वर्स मस्त बेजार म्हळ्यार हांव मागेलें एज्युकेशन जालें कोण हांव बँगलोरांत एक मेडिकल सेंटरांत लायक सदाशिव नगरांत काम करता आशिल्ली लायक चलता आशिल्लें सडनली हॉलिडेक म्हण जाता हांगा घेवन एक 2-3 वर्सां हांव तो घरांत आशिल्लें आसा म्हळ्यार एग्जामाची कशी कळ्ळें हांगा तेन्ना ऑलमोस्ट 12 years बॅक आयुर्वेदिकाक कसलें हें नाशिल्लें इवन कसलें मेडिसीन मेळनाशिल्लें तूं प्रॅक्टीस करता जाल्यार मेळनाशिल्लें आतां तुका मस्त आयुर्वेदीक शॉप्स आसा इट्स व्हेरी इजी आतां प्रॅक्टीस करचें. ओके चल दुबईन तुवें लायफ फस्ट आयुर्वेदीक फिल्डाक म्हणून तुमी दाखयला आसा सो एज ए प्रेसिडेंट जावन UAE आयुर्वेदीक कसो करूंक तुमकां म्हळ्यार कसो करूं साध्य आसा कसो केला म्हणून आमी मेनली कोण आयुर्वेदीक म्हळ्यार आतां इंडिया तुकून येता अशी तांकां कसलेंय हाजे बगी गोत्तसना तांकां अवेरनेस दिताची कशी एग्जाम घेवका कशी एक क्लिनीक ओपन करता जाल्यार इंडिया म्हणके हांगा जायना मस्त रुल्स रेग्युलेशन्स आसा ते कसलें गायडलायन्स दिवचे तांकां कसलेंय खंयचेय रितीर हेल्प जावं जाल्यार आमगेल असोसिएशन हेल्प करता. ओके आनीक दिकान तुमी आमगेल्या GSB समुदायान विंगड रितीरी इन्वॉल्व जावन काम करता आसाची कितले रितीर तुमकां ते एक खुश दिता म्हूण सांगितलें मस्त खुशी जाता म्हळ्यार सांतकून आमी हें आमकां ल्हान पुरो मस्त आतां सोम्यान आयलतान वच्चे येवचे हांगा आयलतान तें पुरो नाशिल्लें जाल्यार हांगा एक GSB आसूं न्हू आमकां वेरी स्मॉल कॉन्ट्रिब्युशन जाल्यार मस्त खूश जाता. ओके सो बायल मनशां म्हणटाना एक टायमार मस्त ओल्ड घरा भितर तांणी आसका म्हणटा हेची व्हडली जावन घरांत आसका म्हण आतां मस्त इम्प्रूव जाला जाल्यार इम्प्रूव जाला रे हे तुमी अचीव केलें पळयतना बसतना की एक बायल मनशाक ना चेले चेडवांक आमकां तसलें कोरका म्हूण दिसता पुरो तसल्यांक पुरो कसं म्हणटाच ना इट्स तुका पॅशन आसका फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां कसं आमी करता पळय एक सांगताची तूं कसं एक कोयर कळरी तंत तुका एक पॅशन आसका तेन्ना तू कॅन अचीव तुका कन करता तागेले वेळ तुका श्रद्धा भक्तीन केल्यार डेफिनेटली यू विल अचीव तितलेची कन करका तुमी तांतू कॉन्सन्ट्रेट करून हार्ड वर्क डेडिकेटेड जावन केल्यार दाम जाताची. लास्ट जावन कार्यक्रम पळयत असल्यांक यूथ स्पेशली लेडीज बायल मनशांक कसलेपणी संदेश किवी मातू टिप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम थँकफूल टू यूथ ऑफ GSB मँगलोर तांणी ताई तुकून येवन एक व्हड ऑर्गनायझेशन लायक हांगा येवन एक इतलो लायक कार्यक्रम करचे मस्त खुशी जाता आमकां हांगा पुरो सेरसिल्ले मस्त खुशी जाता पुरा लोकांक लायक जेवो धन्यवाद. आमकां मस्त खुशी कसं म्हळ्यार UAE तू एक आमगेल्या समाजाचे एक चेले चेडू इतलें साधन करून ज्या मट्टा पवील आस म्हणटाना आयुर्वेदीक फिल्डान एकली डॉक्टर GSBचे म्हणटाना आमकां मस्त खुश ताणें प्रेसिडेंट जावन आशिल्लें म्हणटा ताका डबल खूश जाता आसा तांगेले आनीकय आनी मस्त अचिवमेंट ताणें करूं आसा त्या पुरा जावो ताका आमगेले देवार आशिर्वाद स्वाम्याल अनुग्रह नित्य निरंतर तांगेले वयर मेळ्ळो तांगेले वयरी तांगेले फॅमिली वयरी आनी तांगेले वट काम करता पूजना वटी मेळ्ळो म्हणून ऑल द बेस्ट देव बरें करो. थँक्यू नमस्ते. हें एक स्टार्स आमगेलो आशिल्लो एक स्टार ऑफ GSB तूं स्टार खंडीत हे अचिवमेंट एपिसोड सानाशा पुरो जाल्यार अचिवमेंट सान न्ही अचिवमेंट मात्र खंडापटी हॉड तुमकां हाजे निमित्त कसलेपणी सिक्को खंडीत मेळनासता खंडीत एक हॉड रितीरी तुमी Dr.Sima Kamath आमगेले एक जर्नी एक स्फूर्ती तुम्ही घेताची म्हण सांगताची ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्या सगळ्यांकय देव बरें करो आनीक स्टारा वटो अनेक नक्षत्रा वटो वापस मेळ्ळ्या देव बरें करो. थँक्यू.